नॅशनली आनी लोकली पळयलें न्हू आप आनी काँग्रेसीचे वादले दिल्ली इलेक्शना उपरांत आमकां चड दिसलें पयलीं तेंचे बाकीच्या स्टेटींनी आनी दिल्ली जेन्ना इलेक्शन पडलें आप तेन्ना ओपनली ते स्टेटमेंट येवपाक लागले तेजे पयलीं फाटल्या दिसांनी आतिशी गोंयान येवन गेल्ली तेणी काँग्रेसीचेरूच एटॅक केल्लो तरी आसतना गोंयचे जे आहा पळय न्हू ते वयले कितें आसूं सकयल पयर गणेश गांवकराचे जे स्पिकराचें इलेक्शन जालें तेन्ना आल्टनाक उबो केल्लो तेन्ना सायनी मारल्या सायनी मारून ताका प्रपोज करपाकूच ते आहा भायर येवन मागीर परत काँग्रेसीचे आनी भायर येवन मागीर सो गोंयचे हे आहा ते अशें चल्लां ते म्हाका दिसता एक इलेक्शन लागीं येयसर अशें दोन वड्यांचेर पांय आनी काँग्रेसीनूय गोंय ही सेपरेट केस म्हणून हेच्यानी पळोवपाक जाय की तुमकां हांगा दोगांकी झगडून काय जावपाचें ना ते दिल्ली पंजाब न्ही ते तुमकां हांगा एकी कडेन रावल्यारच फायदो आसा हे जर तूं वेळी बाणावली सांताक्रूज एग्जाम्पल अमित पालेकर आसा ह्यो जर 4-5 कॉन्स्टिट्युन्सी तांकां जाता तसो विजयन कशें केला विजयन पळयला MG आनी BJPची खंय आहा ती सो तेणी मांद्रे मय अशें कांय टार्गेट केल्लें आसा आनी तेजें लक्ष आहा आपण एक 4 ते 5 सीट काडटलो अशें म्हणून तो काम करता हेंचें आजून ठरलेलें ना काँग्रेसीचे म्हण किंवा आम आदमी पार्टीचे कशी स्ट्रॅटजी करप ती एक इंटरेस्टिंग चेंज आसा पळय द मोमेंट RG एंड गोवा फॉर्ड केम टुगेदर सम वॉट केम टुगेदर अमित पाटकरान इमिजिएटली ट्वीट केली आतां रिसेंटली सेइंग दॅट वी आर ओपन फॉर लायक मायंडेड पार्टीज टू कम टुगेदर म्हणून अशी केन्ना म्हणूंकच ना एक्चुअली ही वॉज लुकींग एट गोईंग एलोन इंडिपेंडंटली आतां फर्स्ट टायम ही इज मेड अ मूव आमी रेडी आसा म्हणून तेच जावपाक जाय न्ही ना जाल्यार ते 27 शक्यच ना हे चौगूय जाण एके कडेन येयल्यारूच एकूच काँग्रेस इज इन अ केओस रायट नाव दे आर ऑल इन दिल्ली सेटलिंग देअर लिडरशीप इश्यू सो तिनून भितर थिंगाय आनी प्रॉब्लम आसा